प्रितीच्या बाबणीनं तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची पयली चीट 39 to 45 पर्यंत. आनी आमी आतां पयलें देवाचें उतर आयकोया आनी ताजे उपरांत ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. मारिया एलिझाबेथीक भेट दिता. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नोकरान धडवडान गेली आणि जाकारेसाच्या घरांत भितर सरून तिणे एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचे नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसवेन आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताड्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, ओस्तोऱ्यामध्ये सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवचें म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें. तोर पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसतो बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. प्रितीच्या बाबणीनो, हे 45 वडीर आमी कितें वाचता आयज. आज बोडवो एक बरी खबर मोरयेक दिता आनी मोरी कितें म्हणटा, ती म्हणटा, हांव जावन आसा देवाची चाकोण, जावं तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी त्या उपरांत ती बरी खबर ती आयकतू जांच बोडव्याची ती आपल्या काजनागेर एलिझाबेथगेर वेता आनी तिचोर एलिझाबेथ सगळीं उतरां तिका उलयता. आंकवार मोरये एलिझाबेथाक कांय सांगिना. ती म्हणिना की आज बोडवो म्हजे कडेन येयल्लो म्हणून आनी आज बोडव्यान म्हाका अशें सांगलां तशें सांगलां म्हणून कांयच म्हणिना. पूण ती फकत जेन्ना एलिझाबेथाक मेवता आपल्या घरा, ती फकत तिका एका प्रणाम कोत्ता म्हणजे तिका एके भाशेन कोणूय येता घरा म्हूण तिका फकत बरे भाशेन तिका बरें उतर दिता. आनी तेन्ना एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बदता आनी ह्या 45 वडीन आमी कितें वाचता, ती एलिझाबेथ म्हणटा, आनी देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. भाव भयणीनो, खरेंच आंकवार मोरी आमची सर्गीची माय ती खरेंच सुभागी. कित्याक देवान जें तिका सांगलेलें तिणें पूर्णतायेन ताळोन ताळोन येतलें म्हूण तिणें भावार्थ दवरलो. आनी भाव भयणीनो, आज बोडव्यान फकत तिका सांगलेलें, तूं जातली देवाची माय, तूं जातली जेजूची माय. आनी आंकवार मोरयेन आजुनूय संबंद दवरूंक नासलो दादल्या बरोबर. ती काजार जावपाची आसली, तिचें लग्न जावपाचें आसलें जुझे बरोबर. पूण ती एकामेकाच्या घरा रावून आसली, आजून संबंद जावंक नासलो. पूण जेन्ना आज बोडवो तिका सांगता की तुज्या कुसव्यांत एक भुरगें जल्मतलें, तिणें फकत होय म्हणलें, त्या देवाच्या उतराक होय म्हणलें. आनी देखून एलिझाबेथ पवित्र आत्म्या उदेशी तिका म्हणटा, खरेंच तूं सुभागी. भाव भयणीनो, आमकां आयज देवान देवाचें आपलें उतर दिलां. आमचो बायबल, आमचें देवाचें पवित्र पुस्तक आमी उगडीत जाल्या आमी कितें वाचता, देवाचें उतर जें जेजून म्हणलां, जेजून सांगलां आमकां. जेन्ना आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ कोत्ता, हें आमी देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा, तेन्ना आमी खरें सुभागी. कित्याक आमी हाचें ताचें आनी सगल्यो खबऱ्यो संवसाराच्यो हाचेर आमी नियाळ करिना. आमची चोत्राय ह्या संवसाराचेर आसना जाल्यार आनी फकत देवाच्या उतराचेर आसत जाल्यार खरेंच आमी सुभागी. कित्याक हे उतराचेर आमची चोत्राय धरून हें उतर आमी सद्दां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडून तेन्ना आमी खरेंच जेजूक दाखयता, आमच्या सर्गीच्या बाबाक दाखयता की आमी खरेंच ताजी भुरगीं. भाव भयणीनो,
जेन्ना आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता आनी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता तेन्ना मोरये भाशेन आमच्या अंकवार आमच्या सर्गीच्या माय भाशेन आमी सुभागी जाता. आनी जेजून सांगलां आमकां जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर ताच्या उतराचेर पाट दिता आमी खरेंच तें उतर दिसपट्या जिवनांत तें कोत्ता तेन्नाच की आमी खरेंच आमी जेजूक आनी आमच्या सोरीच्या बाद दाखयता की आमी ताची भुरगीं म्हणून आमी भावार्थ दवरता म्हणून आनी तेन्ना आमी खरेंच सुभागी. आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता नातालांक फकत आनी 3-4 दीस उरल्यात तेन्ना भाव भयणीनो आमकां गरज हें देवाचें उतर खरेंच फकत आमच्या नातालांच्या परबे पासत तें तयारी करपाची न्हय पूण आमच्या सासणांक जेजू केन्ना येत आमी नको आयज फाल्यां एका म्हयन्यान 10 वर्सांनी 100 वर्सांनी पूण केन्नाय येवं ताणें आमकां तयार जाल्लीं जाय. ताका जाय आमी खरेंच भावार्थान जियेल्लीं जाय आनी ताच्या उतराक आमी खरेंच पाळ दिवन तें आमी दिसपट्या जिवितान करूंक आनी खरेंच आमी सुभागी रावपाक. आनी भाव भयणीनो आयज जेन्ना ह्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता खरेंच आमी हें उतर आमच्या काळजान रिगून दिसपट्ट्या जिवितान आमी करुया आनी खरेंच आमी देवाक आमच्या भाव भयणांक आनी सगल्यांक ह्या संवसारान ही बरी खबर दिवपाक आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.